बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वर्गीचे बाबा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणणी करता, कित्याक तुवें एकल्याच्या चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, पेस्त, पिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनबावटीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून. स्वर्गीच्या बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दितां की हांव केदींच पातक करचो ना आनी हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान सदांच मोरो पासून अजापा मिलाग्र्यो आनी विजमितां करतलो. आमेन. पवित्र आत्म्या, म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगटूंक आनी सगळीं म्हजीं उतरां तुजीं उतरां कर, ती आयकोन लोकांन आपलें मन बदलून पवित्र जावंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका, म्हाका कृपा दी, तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक आयकोन दुसऱ्यांक धाडटा, शेअर कोत्ता सोशल मिडियाचेर आनी पोत्तून डावनलोड करून अपलोड करता तेंगेल्या यूट्यूब चॅनलाचेर, तांकां सगल्यांक बरी कृपा दी, तांकां फुडें वचून तांचीं सगळीं कामां करून दी आनी तांचीं दुयेंसां बरीं कर. आमेन. आयज जावन आहा 17 तारीख डिसेंबराची 2020. हांव सोजमोतां जेजूच्या नांवान आनीक सातीस त्रिंदादीच्या एकूच देवाच्या नांवान ज्या लोकांन व्हिडिओ पळयला, आयकला, प्रिचींग आयकलां तांणी, ती पवित्र जाली म्हणून आनीक जेजूचे भाशेन ऑलरेडी काम कोताय म्हणून. आमेन. आमी ह्या दिसांनी जॉन चोयताय, जायते दीस जाले आनीक भुरग्यांक हो जॉन सारको इजी म्हणून सगळे लोक सांगताय. सिंपल भाशेन बरयला जॉनान. आनीक जॉन जावन आसा जेजूच्या मोगाचो शिस्त मोठे आमी. तर आमी काल पावल्लीं चॅप्टर 6 ही 2 मासुळ्यो आनीक 5 उंडे ही मिलाग्र. तर 11 वोळ आमी घेयलोली काल. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. कितको वांटिले? देवान जेजून कितें टेंशन घेयलें ना. कितको जातोलें तेका दुबाव घायलोलो कोणें? एंड्रून आंद्रे म्हणटाय तेणें, की हें जावपाक चान्स ना. एश कोन्न हे भाशेन आंद्रे गेलें, डावट आहलो जेजूक की हें नामुमकीन म्हणून, की 2 मासळ्यो आनीक 5 ब्रेड घेवन हें कितको जातोलें? हें आमगे चिंतप मनशां आमी पळय 5 सेन्सीस म्हणटाय ते तेणें दोळ्यान चोयलें आनी हातीन 2 तेणें चोयलें की हें फकत इतलें आहा आनीक लोक सारको स्टेडियमाचेर बोत तेश कोन्न लोक भरलो आहा. तुमी जाणा हे स्टेडियमाचे जेन्ना गेमी वयताय तेदोणा कितू लोक पेप्सी आनी हें हिंकू भोंवतो चोयाय तुमी, कितें स्नॅक्स आनी हें तें. आनी हिंगा फकत 2 मासळे आहाय आनीक हें आहाय 5 उंडी आहाय. थिंगा व्हडले पिका भोंवन येता ह्या स्नॅक्सांचे, ड्रिंकांचे. आनी हिंगा कांय ना हेंगे स्टेडियमाचेर हिंगा प्रिचींग कोत्ता थिंगा. दोंगराचेर सारको जेवण कांय ना आनी आख्या लोकांक जेजून फकत कितें म्हणलें? देवाक दिनवासून बसलोल्यांक तें वांटलें. कांय केलो ना जेजून हिंगा चोय. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनीक देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले. मागीर तेच परी मासळ्यो वांटल्यो. कितको न्हू? देवाक दिनवासून सारकें हितूलें सिंपल. तुगेलें रोगोत वावोवपा नाका, कॅल्कुलेशन मारूं नाका, पिठा सा काडूं नाका ब्रेड करूं ना म्हण बोट ट्रॉलर घेवन धांवपाक गरज ना. जेन्ना तूं जेजू गेल्यांक देवा गेल्यांक पळय काम कोता, जेजून बासायलें तेश कोन्न जेजून फॉर्मायलां आनीक जेजून प्रॅक्टिकल पळय कोन्न दाखयलें आमकां हिंचोय आख्खो न्यू टेस्टामेंट. ते हिसबान तर आमी केलें जाल्यार आमकां जेजून कांय केलो ना असो हिंगा. जेजू बेश्टो उबो रावन थिंगा फकत देवाक दिनवासलो आनी कांय केलो ना. आनी आमी म्हणटाय रोगताचें उदक कोन्न रोगताची घाम कोन्न आमी म्हणटाय भुरग्यां पोसताय, नाजाल्यार काजार जावपाक दुडू एकठांयताय, नाजाल्यार घर काडपाक, नाजाल्यार मोटो कितें घेवपाक वस्त. हितूनी सारकें ओवर टायम कोन्न हिंगा लंडना वर मेळनाय म्हूण कितें 8 वरां आहाय ती पावनाय म्हूण 13 वर कोताय आनी कितें कोताय आनी 2 कळे काम कोताय. एश कोन्न मनशागेलो वेव्हार जालो चोय. कितें 5 सेन्सीस म्हणटाय ते तेजेर दोळे, कान, नाक ते प्रमाणे आमी चलताय, ते प्रमाणे आमी चिंतताय. मनशां जनावरां भाशेन चिंतताय आमी, मनशां भाशेन चिंतनाय आमी.
मनशा भाशेन चिंतल्या जेजू भाशेन चिंतप तेंचोय. आमी कातोलिकां जनवरां भाशेन चिंताय. हें जनवरांक हें चिंतप. जेजून पड कितें चिंतिलें हेंचोय. जेजून आनी कांय चिंतलो ना, कांय केलोलें ना हेंचोय. देवाक दिनवासून बसलोल्यांक ते वांटले, तेच पोरी मासळ्योय वांटल्यो. डायरेक्ट एकू लायन टीचो, एकू वस तोचोय. चेंज जालो ना वस. तेजेरी आहा. तुवें व्हडलें कांय करपाक गरज ना. फकत तुवें पवित्र रावपाचो. सायबीण मागे पळय फामिली पवित्र जायन येयली वयर सानू. ते भाशेन जेजूय पवित्र रावलो आनीक एक देखून जेजून पातक करूं ना. ते भाशेन तुमी आयज सावन पवित्र जाय. एक देखून पातक करपाक शिरी पडना. आनीक एक फावटी तूं पवित्र जालो सांता भाशेन, तुका आनीक मागीर परतून वायट करपाचें, तुका तें मागीर चिंतप आनीक तुगेल्या मनांत आनी तुगे काळजांत तें वायट करपाचें कांय उरना ना मागीर. तो सारकें इम्पोर्टंट म्हणटा तें आतांच्या आतां पवित्र जावपाचें. आनीक आमी कांय टेन्शन नासतना, कांय चिंत नासतना हें सगलें आमी आतां करूंक लागपाचें आमी. आनी हिंगा घेवन बसपाचें, कोंत मारपाचीं, इन्शुरन्स करपाचीं, ह्यो LIC करपाच्यो आनी आपूण हाल्यां मेलो जाल्यार कितू पयशे मेळटले, हें सगलें कोंत मारपाचें सोडय. तुमी तर देवागेलें, जेजूगेलें पळय काम केलें, तुमी तर मुखार दुसऱ्यांक आदार करीत गेलीं, जाल्यार तुमकां लांब जिवीत सांगिल्लें तुमकां हें. लांब जिवीत आनीक सारकें मरण बरें सारकें. आनीक मागीर सगल्यो पिळग्यो तेशेंच सगले घरचो लोक, तुमगेलीं सगलीं बायल भुरगीं आनीक फुडें पळय पिळग्यो येवपाच्यो आहाय त्यो सगल्यो मागीर स्वर्गार डायरेक्ट सारक्यो. आनीक तीं धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावनूय न्हय. म्हूण कितें म्हणटा जेजू, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नाये. कांय पिड्ड्यार करूं नाकाय. जें पळय लोकांन हायन दादोशी जातोच आं. हिंग कितें आमी पळय आतां काजरां पळय हिंगा थिंगा फंक्शन वयता बुफे दादोशी जावं पर्यंत जेयताय आमी. सारकें पोट फोडपुरें म्हणटा तेशें कोन्न दुसरे दीस मागीर जेवण देखून नाका स्वता हितू जेयताय. तर दादोशी जातोच रोखडे न्ही आं. सुसेगाद बसोन तीं जेयलीं आनीक सगळें हायल्यो, सँडविच्यो बी दिल्ल्यो त्यो हायल्यो. आनीक ते दोना मागीर जेजून शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्याय ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नाये. आमी देवागेलो वावर करता आसतना आमी सगल्या लोकांक जेजूच्या बोगले, जेजूगेल्या उतरांत हाडपाक आमी वावरूं जायें. कांयच इबाड एक देखून आत्मो इबाड जालोलो जेजूक नाका संवसारांत. हें जेजू देवागेलें हो देवागेलो प्लॅन. देवान हितू वर्सां प्लॅन काडलो. सुमार 6-6.5 वर्सां देवान 6,500 वर्सां देवान प्लॅन काडलो की आपल्या एक देखून आत्मो साल्वार जावपा नाका. तेका लागोन आपूण जेजूक आपल्यागेल्या पुताक देव बापान संवसारांत धाडलो फायनली. आख्ख्या मनशा कुळाक साल्वार करपा म्हणून. पूण तरी पूण मनशाक पळय स्वतंत्राय देवान दिलोली. कितें बरें कितें वायट पळय तेणी आपूण जायते भाशेन आपलें जिवीत करपाचें. ती स्वतंत्राय आजून देवान काडलोली ना. कोणाक फोर्स कोन्न देव आपयना तूं पवित्र जाव म्हणून. पूण देवान सांगिलां तूं पवित्रकाय आपणाय आनीक वायट सोड. दोनूय आहाय संवसारांत, वायट आनीक पवित्र. तूं तर पवित्र ना. तूं तर म्हणटा आपूण बरो कातोलीक मिसा वयता, हें कोता तें कोता, पूण तितूंत मोदें वायटूय कोता आनीक सगल्यांक झगडटा राग मोती आहा, जाल्यार तूं पवित्र ना. तूं तुकाच फटयता. पवित्र ना जाल्यार तूं सारको इफेर्न वचपाचें तुगेलें. तें आनी दुसरें आनी मोदें आनीक तुमकां सांगिलें आतां आनी पेरगोतोर कांय उरलो ना. जेजू येतरी पेरगोतोर बी कांय ना. सोमतें इफेर्न ना जाल्यार स्वर्ग जेजू कितें करपा येता? जोडटी करपा येता.
इफेर ना जाल्यार स्वर्ग. तूं म्हणचें ना आमी पेरगोतोरी उरपाचीं क्रिस्तांव, आमी सुमरां आहाय, आमी पेरगोतोरी उडूतलीं कोंतां येता. ना येसोलें आतां जेजू येयलो म्हणटोच पेरगोतोर सगळीं धोब्यां गेलीं. हें आयकाय बरें करून. तूं तर पवित्र ना जाल्यार तुका इफेर ना. सारकें इज दी सोल्युशन. हिंगा कोंत मारपाचीं तुवें कितू पाप केलें, कितू लोकांचें वायट आहा, कितू चोरलां तें आनी कोंत मारून बसना काय तुमी. तूं तर बारीक देखून वायट आहा, इद्या देखून किसकूट देखून वायट आहा, जाल्यार तुगेलो पांयो इफेर ना आहा. आतांच्या आतां तुवें पवित्र जावपाचें, नाजाल्यार आतां मरोण येयलें ना जाल्यार सोकाण तर तूं उठना, रातयां मेलो जाल्यार तूं डायरेक्ट इफेर ना. आनी तुका चान्स ना आनी. तर देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उंडयांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. तेणी बास्केट्यो भरल्यो. हे हिंगा कोंकणीन कितें बरयलो काना वयल्यान वयता हेंचोय जोवा च्या म्हणून बरयलां. देखून तांचें खावन जातोच जोवाच्या 5 उंडयांचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनीक अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. 12 पांटल्यो भरल्यो म्हणटच ते कितें बरयलो कांय कळना हिंगा. मागीर चोयस तें इंग्लिशीन मेळटा जाल्यार. हें ताणें ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां उरलोल्यो कितू पांटल्यो भरल्यो? 12 पांटल्यो भरल्यो. सगळें पळय तेणें एकठांय केलें आनीक हितूल्या लोकांक घान देखून 12 पांटल्यो तेंगेल्यो भोवन वयल्यान जेवण उरलें. हें केलो तें देवाक दिनवास दीन. तर आमी आतां चोवपा जाय की देव पळय आमकां दिता तें आमकां फकत इदेंशें दिना. तूं म्हणचें आपूण देवागें काम करता सारको भिकाऱ्या भाशेन जियेत म्हणून ना. तूं घडमुडीत आपूण देवागें काम केलें, आपल्या काळ्या न्हेसोवपा बरें आसपाना, आपल्याक बरी गाडी आसपाना, हें आसपाना तें आसपा म्हण ना, एशें न्ही तें. तूं पळय देवागेलें जेजूगेलें पळय काम करता जाल्यार चोय तूं कितें जालो आहा तें चोय हिंगा. 2 मासड्यांच्यो आनीक 5 उंडयाचे देवान सगळ्यांक जेवण घायलें. कितलो 30,000 लोक म्हणटा तुमकां हें. आनीक तेजे भायर एक कांय खावपा ना लोक. दोबरात आयल्यार 60,000 जाल्यो. 60,000 ब्रेड आनी 60,000 मासड्यो केल्यो. 2 मासड्यांचे आनी 5 उंडयांचे. तर तूं पळय कितें पळय कोता तुगे जिवितांत. हांवें तुमकां सांगिलां फकत तुमकां देव 100 आठांनी हारी कोतो म्हणून. पूण ही तर मिलार तर चोवपा गेल्यार तूं पळय कितें कोता तें तुका हें चोय कितू 1000 पाटी 30,000 पाटी मेळटा हें चोय. 2 मासड्यांच्यो जेजून 60,000 मासळ्यो केल्यो. तुका एक मासळेचे 30,000 जाले. तर तुका देवागेलें हितू आनी हिशेब ना कितू तुका पोत्तून मेळटा म्हणून. पूण हांवें कितें सांगिल्लें तुमकां एक वर्सा प्रमाणे तुमकां कितें सांगिलां की तुमकां 100 फोल्ड्स 100 आठांनी सुबेज मेळटा म्हणून. तुवें तरी म्हयन्याक तर एक 10,000 तर तुवें दिले तुगे 1 लाख पगार आहा तुका म्हयन्याक जाल्यार तुका म्हयन्याक 1 लाख फायदो आहा म्हणून. 100 10,000 इंटू 100 कर. 10 लाख म्हयन्याक तुका फायदो आहा 10 लाख म्हणल्यार 1 मिलियन. 10,000चे तुका 1 मिलियन तुका फायदो आहा. हें फकत हांवें तुमकां एक वर्सा वयल्यान सांगिलां. पूण हे मिलाग्री वयल्यान कितें मेळटा? ही मिलाग्री वयल्यान आमकां मेळटा की देव आमकां सारकें हें तेजें आनी तुका आनी कोंत ना कितू भरपाय तुका पोत्तून मेळटा ती. पूण 100 धरयाय तुमी मिनिमम 100 धरयाय चल. आनी वयले आनी मागीर सांगपा न्ही. तर जो कोण लोक जेजूगेलो पळय वावर कोता जेजून पळय आमकां फॉर्मायलां तें कोत जाल्यार आमकां जिवितांत सगळें भरपूर सारकें वत पुरे म्हणटा तेशें कोन्न मेळटा. 14 ही ताणें केल्ली खुणां लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हणलें संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार
गेलो. आतां हिंगा सगळे संवसारा खबर जालोली. कित्याक संवसार म्हळ्यार इज्रायला धरुया आमी. इज्रायला खबर जालोली की आतां प्रवादी, निमाणो प्रवादी संवसारांत येयलो. निमाणो आनी प्रवादी संवसारांत नाय. निमाणो प्रवादी कोण? जॉन द बॅप्टिस्ट. जॉन द बॅप्टिस्ट निमाणो प्रवादी येवन लोकांक सांगिल्लें की आतां पळय येवपाचो आहा तो देवागेलो पूत आनीक तो तुमकां बातिजाद पळय आतां आहा संवसारांत, तो तुमकां बातिजाद दितलो आनीक तेज्यो व्हाणो पासून आपल्याक साफ करपाक नाजाल्यार काडपाक आपूण आपल्याक फावो ना. तो निमाणो प्रवादी आनीक तेज उपरांत येवपा आहा तो देवाचो पूत जेजू म्हूण सारकें साप बरयलो आसलोलें. एके आंकवारीक जोलोम घेतलो, ताका नांव जेजू दितोलें. हें सदां सांगत तुमकां हें ओल्ड टेस्टामेंटा प्रवाद्यांनी जेजूगेलें आयकोन तें बरोवन दवरलो आहा. आनीक जेजूगेलें उतर केन्ना हाल्स जायना, ना म्हळ्यार रोंग जायना. तें सदांच सारकें जावपाकूच जायें. जे परी सकाळींचो सुर्या उदेता ते परी जेजूगेलें उतर सारकें जावपाचें केन्ना चूक ना. सुर्य आजून केन्ना चुकलो ना. तर ते भाशेन जेजूगेलें उतर, देवागेलें उतर जें बरयलोलें ओल्ड टेस्टामेंटांत तें जेजू संवसारांत येवन घडोवन येयलें. पूण लोकांक कितें दिसतालें प्रवादी येतलो ती येवन संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेत होच तो. तेंकां लोकांक जेजू देवागेलो पूत आनी हें तें म्हणपा नाका आसलोलें. कित्याक तेंकां भिरांत आसलोली. ती फकत प्रवादी म्हणटालीं, कोणशाक काडटालीं. कित्याक इज्रायला तर तुवें प्रवादी म्हणलो व्हडलें गव्हर्मेंटा प्रॉब्लेम ना. कित्याक हेज्या पयलो जॉन द बॅप्टिस्टाचो पयलो आनी एक प्रॉफेट आसलो. तो 400 450 वर्सां तेका घेवपा आसलें त्या प्रॉफेताक. आनी जॉन द बॅप्टिस्ट इतू वर्सां प्रॉफेट इज्रायलांत देवान धाडूं ना. तो लोक सारको आशेन रावतालो. मागीर हो जॉन द बॅप्टिस्ट येतरी मागीर तेणें लोकांक सांगिल्लें तो व्हड जातरी तेणें लोकांक सांगिल्लें की आनीक एकलो संवसारांत आहा येयलोलो ऑलरेडी. तर लोक तेका देवागेलो पूत म्हूण घेवन मानपा तेका रेडी नासले. कित्याक तेंकां गव्हर्मेंटागेलें सारकी खास्त आसलोली. कोण आपल्या पळय आपल्या किंगा पळय कोण व्हड म्हणटा तेश म्हणलें जाल्यार तेंकां प्रॉब्लेम आसलोलें व्हडलें. प्रवाद येयले तेंकां व्हडलें प्रॉब्लेम नासलोलें. कित्याक तो तेंगे धर्माचो मनीस अशें म्हण चिंतताले. पूण जेजू तेंगेलो धर्म काबार करपा येयल्लो. हें पळय ज्युसांगेलें पळय हे पळय कायदे आसले तेंगे 600 कायदे आनीक त्या कायद्या प्रमाणे ते चलताले. ते देवाच्या प्रमाणे चलपाचें तेणी बंद केलोलें. हे पळय तेणी आनी 600 पळय कायदे घातले तेंचे प्रमाणे ते चलताले. तेका लागोन फायनली शेवटी देवाक देव बापाक जेजू धाडपा पडलो. संवसार सारको वायट जालोलो. नाजाल्यार दुसरो उपाय आसलोलो संवसार काबार करपाचो. पूण नुवाच्या टायमार देवान भास दिलोली आपूण केन्ना संवसार काबार करपाना म्हणून. तर ती भास त्या उतराक लागून देव बापाक मानून तें उतर सारकें जावपाक लागून देवान आनी संवसार पोतून काबार करूं ना. नाजाल्यार तो वायटूच जालोलो. तितून आनी मदें डिफरन्स कांय नासलोलें. आतां हेज्या नुवा टायमार पड जालोलें तेंच घडटालें. आनी सोयीश कायदे पळय तुमी गव्हर्मेंटान कितू लायिल्ले त्या मनशाचेर. कांय एक किसकूट करपा जायनासलोलें. मनशा देवान स्वतंत्रकाय दिलोली आपलें जाय तें करपाक सुसेगाद जियेवपाक. तो सारके स्लेव्स म्हणटाय तेंचे भाशेन मनशा जियेवपा पडटालें त्या दोणां जेजू येयले त्या टायमाचेर. तेका लागोन देवाक सुर्गीच्या बापाक आपल्या पुताक धाडपा पडलो संवसारांत की आपणे पळय मनशां रचल्याय ती स्वतंत्रकाय दिन रचले मो सारकी. पूण हे ज्यूज पळय आहाय तेणी मनशां स्लेव्स केले मो. एक पाड मनीस जल्मलो हे सोयिश्काल त्या मनशा लागू जल्म ते दिसा. तो हितुली सुटका दिवपाक मनीस आपल्याचे भाशेन जियेवपाक म्हणून हें सगळें संवसारांतलें काडून हे ज्युसां गेलें सगळें भायर मान जेजून तें मॅच देखून पोत्तून उडयलें जाणाय तुमी देव मंदिरांत.
तुमी बापा गेले घरांत हें कितें हिकपा येयले काय म्हणून. हें गेले कायदे बायदे सगळे जेजू काबार करपा येयल्लो. जो लोक सांडलेलो, जो लोक तेंगेले हुकुमाचेर जियेतालो, राजागेले 600 हुकुमा पडे आसले ते, तेजेर जियेतालो त्या लोकांक सुटका दिवपा जेजू येयल्लो. हेका लागोन जेजू धाडपा पडलो. नाजाल्यार संवसार काबार करपा पडटालो. तर देव आपल्यागेलें उतर केन्नाच देवागेलें उतर रॉंग जावपा ना. आनीक कोणू म्हणटा तुमकां हो बायबल चेंज केला, हो बायबल हो सारको न्ही, हो बायबल आतां पयलो आसलो तेशें कोन्न ना. हें सारकी आसोलो फोट. बायबल म्हळ्यार सारको प्रूफ जो जायत्या सांतांनी जायत्या प्रॉफेतांनी बरोवन दवरलो आहा. सांत म्हळ्यार कोण? हें म्हणटा तुमकां हांव. एवांजल पड बरयल्याय ते. आनीक एक्ट्सां पड 12 डिसायपल आहाय. 11 आपोस्तल आहाय ते. तेंकां सगळे सांत आहाय ते आतां आमगे इगोर्जीं. तर हेणी एक मनशान इतूलो विटनस रावन आख्खे जेरुजाल्या इस्रायल आख्खो विटनस आसोन हो आख्खो बायबल बरयलो आहा. हीं पळय लोक तुमकां पळय फकाण सांगताय, तीं फकाण न्ही तीं. लोक आपण आपल्याकूच पिसकोवन घेता, की बायबल हो सारको न्ही, बायबल चुकीचो, बायबल बोदली केला आनी हें केलां, तें केलां म्हणून पळय तुमकां लोक सांगता. ही सगळी लोकांगेली फोट. आनीक लोक आपल्याचेच फोटीन, आपल्याचेच पांयाचेर कुराडे मारताय आपल्याच्या हातीन. आनीक हो सगळो लोक हिफेर ना वचपाचो. तर म्हाजें कितें म्हणलां 15 हितून 6 जॉन 6:15 तीं येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणो आसलो देखून तो खडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. थंय आतां लोकांक हे राजाचेर, इस्रायला राजाचेर रावन लोकां वीट येयलोली. कित्याक तेंच्यान एक कांय एक वस्त तेंच्यान करपा जायनासलोली. 600 कायदे तेंकां सारके बांदून दवरले 600 कायद्यांनी. तर तेंकां सुटका जाय आसलोली. आतां लोक जेजूक आतां राजा म्हणून करपाक लोक हें घेर कोन्न ही सिवील वॉर कोन्न आतां राजाचे एगेन्स्टेन राजा उडोवन जेजूक राजा करपा लोकांगेलो प्लान आसलोलो. कित्याक जेजू आतां पळय आमी म्हणटा हो सोशियल सर्वीस, तो NGO ग्रूप आनीक तीं सोशियल सर्वीस कोताय, तीं चॅरिटी कोताय. हें सगळें एशें कोन्न एकल्या वयर काडपाचो हो जेजू वयर काडपाचो लोकांगेलो प्लान आसलोलो. आतां हो बरो कोता मनीस, जेजू बरो कोता, मिलार कोता, हेका आतां राजा करया गांवचो. हो राजा आमकां नाका, तेणें आमकां स्वतान काबार केले. हो राजा एकदम बरो. हो कोणा त्रास कोन्ना, हें कोन्ना, वयल्या मिलार कोता, सगळें आदार कोता, कोणाक मेलोल्यांक देखून जीत कोता, हें कोता, तें कोता म्हूण लोक सारको खुशाल जाल्लो. आनी आतां तो राजा नाका आमकां आनी हो राजा जावं म्हणून लोकांच्या मतींत घुंवतालें. तेका लागून जेजू तें कळ्ळें आनीक देखून जेजू खडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. 16 हेका हो दुसरो हें दुसरी पॅसेजी आतां चालू जाता. तेका हेडींग आहा जेजू दर्याचेर चलता. सेम चॅप्टर 6 वड 17-16 सान जातोच ताचे शीस दर्याशी देंवन गेले. एका व्हड्यार चडले आनीक कापेरनांव वचूंक दर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशीं पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनीक दर्या उचांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटोच तांणी जेजूक दर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. आतां हिंगा कितें बरयलां? सुमार 3 ते 4 किलोमिटर म्हळ्यार 3-4 किलोमिटर म्हळ्यार दर्या बरो तूं मुखार पावलो. हे रांपणकार बी आहाय ते 3-4 किलोमिटर वचोन रांपण घाताय मुखार. येडेर घानाय ते. 3-4 किलोमिटर म्हळ्यार कितें? आतां तूं मडगांव सावन भायर सरलो जाल्यार पणजे वचपाक तूं नुया मुखार पावलो, उणें वेर्ना पावत येयलो. नाजाल्यार पणजे सावन भायर सरल्यार
हिंग पावलो हूंय कालाफुरा म्हणटा थिंग पावलो उणे बांबोल सकयल. तर इतूले भितर दर्यांत गेल्ले ते. तर तांणी जेजूक दर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो आनीक हिंग कितें मारतालें तुफान जाल्लें दर्याक. 21 तेन्ना ते ताका 20 ना 19 घे सुमार 3 की 4 किलोमिटरांची वाट तांडून काडटूच तांणी जेजूक दर्याचेर चलता आनीक व्हड्या लागीं पावता तो देखलो. तांकां बें दिसलें, तांकां भिरांत दिसली. आतां दर्या हितू भितर पावले ते आनीक अकस्मात जेजू चलोन येता दर्याचेर उदकाचेर आनी मोळा उदकाचेर सारकें वादळ मोड जालो आहा. आमकां हिंगा लंडन एक पाड असो वारें मारता गोंय देखून जाणें तुमी पावसां सत्र्यो बोत्र्यो सारक्यो पोत्तोन वयताय उबोन वयताय पोत्तोताय सारक्यो आनी मनीस देखून सारको उबोन वयचो जाता 100 किलोमिटर पर आवर अशें करून वारें मारता हिंगा हेका एक मोळ आहा त्या दिसांनी. तर चलपा देखून हितू त्रास जाताय आनीक दर्याचेर उदकाचेर चलता जमनीचेर आमकां चलपा हितू त्रास जाताय. तांकां भिरांत दिसली पूण ताणें तांकां म्हणलें हांव तो भिवूं नाकात. आतां आमगेल्या जिवितांत अशें जाता तुमी तर वायटांत आहाय जाल्यार तुमगेल्या जिवितांत वादळ मोळ वायट आहाय तेका तुमी काल सांगलें तुमकां बरें आहाय त्या मनशागे जिवितांत हुरीस आहाय सजो नाकाय तुमी. तुमकां प्रिचर आनी हो तो टॉम डिक एंड हॅरी सांगताय ते तुमकां हुरीस उबारून तुमी वाड संवसारांतली चलपा जाय म्हूण. जेजून हुरीस उबारून जेजून काबार केलें आमकां स्वतंत्र केलें सारकीं. आदम आनी एव पातोक आदारशीं पयलीं आहलीं ते भाशेन आमकां जेजून स्वतंत्र केलें. हो हुरीस बुरीस आमकां ना तो जेजून घेवन काबार केलो. तेका घेवन भोंव म्हूण सांग तुमकां कोण सांगता तुमगे हुरीस उबार वच म्हणून हुरीस तेगलो हुरीस तेका उबार म्हूण सांग पयलो. तेका खबर ना तो कितें शिकयतो तुमकां. सगळे हुरीस काडे तेका व्हरून दियाय तुमगेले हांव सांगो तुमकां. मनशा गेल्या कॅथॉलिकाच्या जिवितांत हुरीस ना. हुरीस पळय जिवितां आहा तो मनीस वायट. आयकाय बरें करून तुगेले जिवितांत तुका कोण सांगता हुरीस आहा आनी तुका दिसता वय आपल्याचे हुरीस आहा आपल्याक कंट्रोल करूं जायना आपल्याक हितू देसपेज आहा हितू वायट येयला हितू दुयेंस येयलें हो हुरीस म्हणटा आपल्यागेलो सारकें हुरीस तो कित्याक न्हू वायट आहा आनी तुवें तें भोगून तुवें तितू मरपाचें तुका आनी बरेंपण सालवोसां कांय ना तितू. पूण जेजू फाटल्यान तूं तो हुरीस घेवन वचोन तुका कांय मेळपाचें ना आनी तूं जेजू फाटल्यान वचोंक जायना. तुका पळय प्रिचर सांगताय तुजो हुरीस उबार आनीक उठ आनी चल म्हूण जेजू बारबर वच म्हूण हुरीस घेवन ना. जसो जेजू चल्लो तसो तुवें तुगे हुरीस घेवन चलोंक जाय म्हूण. हें सगळें हाल्स आनी फोट हो देंवसार उलयता हो प्रिचर उलयना. कातोलीक पवित्र आहा तेका जिवितांत हुरीस ना. हुरीस जेजून आपल्याचें घेवन जेजू मेलो सगळें वायट. हुरीस म्हळ्यार कितें वायट जेजून हांदार मान वयलो आमगेलें वायट पिडा गोरीबसाण पेस्त सगळें जेजून आपल्याचें घेयलें आनी आमकां स्वतंत्र केलीं मेकळी केली आमकां सगळ्यांतुली. आनी हें तुमकां सांगताय तुमगे जिवीत भर तुमकां हुरीस आसतो म्हूण तो तुमकां घेवन जिवीत भर हुरीस घेवन तुमी चलोंक जाय म्हूण. तर हें पळय तुफान वादळ पळय येता तुमचेरी तुमी पातकां आहाय म्हूण येता बेश्ट येना तें. तुमकां जिवीत पातकां सारूं जायें तेका लागोन तुमी ह्या तुफानांत सांपडलो हें जिवीतभर आनीक तें तुमगेलें केन्ना वचपाचें ना. एकूच उपाय पवित्र जावपाचें आनीक तितून तुमकां सालवोसां कांय ना आनीक तुमी मत्तूच सगळीं इफेरनात. तुमकां सांगिल्लें जीं पळय मेलें सगळीं इफेरनात. 12 थोडेशे 7 आनीक थोडे आहाय ते जालें आनीक हो शेवट तुमगेलो पवित्र जायना जाल्यार. पूण जेजून तांकां म्हणलें हांव तो भिवूं नाकात. तर हिंगसा बंद कोता फाल्यां कंटिन्यू करया. तुमगेलो हुरीस बुरीस म्हणटा तो मिठा मारयाय आनीक सांगोता तेका व्होन दियाय. थँक्यू होली स्पिरीट आमेन. आतां रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हांवें मागणें कोत्ता तुका
फ्रांस्किना फेराव आनी ताजे फॅमिलीक, जॅकलीन आनी ताजे फॅमिलीक, थिओदोमिरा रोशा आनी तिचे फॅमिलीक, कॉलेत आनी ताजे फॅमिलीक, जॉन्सी आनी ताजे फॅमिलीक, सुकोर आनी ताजे फॅमिलीक, जॅसी आनी ताजे फॅमिलीक, हेनरी आनी ताजे फॅमिलीक, पिएदाद वाज आनी तिचे फॅमिलीक, मोर्यान आनी तिचे फॅमिलीक, क्रिस आनी ताजे फॅमिलीक, जिपोट आनी ताजे फॅमिलीक, जोकी आनी ताजे फॅमिलीक, सगल्यांक तूं बऱ्या देण्यांनी भर, सगल्यांची दुयेंसां थोडी जोर, भिंडां, डायबेटीक, कॉलेस्ट्रॉल, किडनी फेलियर, हार्टाचें, लंग्स फेलियर, सगलीं दुयेंसां, भिंडां, सगलीं दुयेंसां तांची तूं बरी कर आनीक तूं पवित्र देव म्हणून तांकां दाखोवन दी, कारण तांणी ह्यो अजापां मिलाग्रो पळोवन ती आपली जिवीत बदलूंक पावूं आनीक ती पवित्र जावंक पावूं. तशेंच तांकां सगल्यांक कोवीड पिडेंतली पयस दवर आनीक तांची सगल्यांची कामां तूं राखून दवर आनीक तांचे पगार वाडय, पोस्ट वाडय. जे कोण घरांतले वांगडी आतां कोविडाक लागून काम पडे बेकार आहे, तांकां तांचें काम परत दी, पगार वाडय आनीक पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर तूं चडय. तशेंच जीं घरांतलीं मेंबरां पळय काम सोदतात तांकां ती चिंता ताज्या दोबरादान तांकां तूं पगार दिवन तांकां एक बरे कंपनी तांकां काम दी आनीक सगल्यांचें वायट पडे आहा तें जिवितांत तांचें सगळें तें कॅन्सील कर आनीक सगल्यांक वयताणा येताना सांबाळून दवर, तुज्या आज बडव्यांक धाडून तांकां जिवितांत आनीक एक चान्स दी, ती जिवीत बदलूंक पावूंक. ही सगळी मागणी हांव तुका करतां सुर्गीच्या बापा, तुज्या एकाच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. सुर्गीच्या बापा, जेजूच्या नांवान हांवें मागणें कोत्तां तुका, यूट्यूब लायव्ह आहा ताका आनीक ताजे फॅमिलीक सगळ्याक बऱ्या देड्यांनी भर, कोवीड पिडेंतली तांकां पयस दवर आनीक तांचीं कामां बरे भाशेन दवर, पगार वाडय, पोस्ट वाडय आनीक तांकां वयताणा येताना बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर आनीक सगलीं कामां तांची करून दी आनीक तांकां पवित्र जावपाक तूं कृपा, तुजी कृपा तांकां फावो कर. आमेन.